फोंडे सांताक्रूज वाठारांत मामानच भाच्याचो खून करपाची घडणूक मुखार घडल्या। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मामा कृष्ण सदाशिव नायक हाणें तांचो 42 वर्सां पिरायेचो भाचो अविनाश धनंजय नायक हाचो आदल्या दुस्मानकायेंतल्यान खून केला। सोऱ्याच्या नशेन झगडी जाल्या उपरांत मामान भाच्याच्या तकलेर चिरो घालून हो खून केला अशें पुलिशेच्या प्राथमीक तपासा वेळार कळ्ळां। इतले मजगतीं कृष्ण सदाशिव नायक हाका पुलिशेन अटक केला। काल सकाळी ताणें वता आसतना सांगलें की आपण पत्रे घेवन येता म्हणून। काल आयतार आशिल्लो, रोखडेच पत्रे घेवन येता, च्या घेता आनी रोखडे पत्रे घेवन येता म्हणून। आतां पत्रे घेवन येता म्हणलो तो मनीस परतून आयलोच ना। तो रातचो 11:15 आयलो, जेन्ना ही न्हिदिल्ली। आयलो ताच्या म्हणण्या प्रमाणे की हें मारलें, बालदेचेर खोंट मारली, त्या बरोबर व्हडलो आवाज जालो आनी हांकां म्हणपाक लागलो जितोत मारपाक जाय अशें म्हणपाक लागलो। आनी त्या बरोबर ताजी जी बायल आशिल्ली म्हणजे मामी ताजी, ती उठून भायर आयली दार काडून। तर आरे कितें तूं पत्रो हाडटा म्हणून सांगिल्लो आनी तूं सकाळीं गेल्लो रोखडो येवपाचो, तो आतां रातचो 11:15 आयला। इतक्यान घोव तिजो म्हणजे मामा होवूय उठून भायर आयलो। तेजेर तेन्ना बाचाबाची जाली तोंडाची। सकाळ फुडें पळयलें जाल्यार ताच्या तकलेचेर फातर घातिल्लो आसा, जो नांव अविनाश हाजे तकलेचेर, आनी 2-3 फातर आसा। तोंड सारकें स्मॅश जाल्लें आसा आनी कंप्लीट थंयसर डेड आसा। मागीर आतां ताजी भयण जी आसा श्रीमती अमिता नायक, ही मॅरीड सिस्टर सावयवेरें रावता। तिणें कंप्लेन दिल्ली आसा आनी जेन्ना तिका कळ्ळें की हे रातचे तांचे झगडी जाली आनी मामान फातर घालो ताजेर आनी ताजेर पडलो तो, आनी 2-3 फातर आनी चड घाले। तितून तोंड बीन ताजें सगळें डिसफिगर जाल्लें आसा आनी ताजेर लागून तो मेल्लो आसा। सो आमी मर्डर केस रेजिस्टर केल्ली आसा आनी कृष्णा सदाशीव नायक जो मामा 65 इयर्स ओल्ड, हाका आमी ताब्यांत घेतिल्लो आसा। तेन्ना असो फोंड्या पुलीस स्टेशनाचेर राती जो हांगा मध्यराती जो सांताक्रूज फोंडा हांगा जो मर्डर जाला तेजे पुलीस चवकशी हांवें थोडे पयलू तेजे उक्ते जाले। पुलीस दक्षिण गोंयचे पुलीस अधीक्षक मॅडम सुनीता सावंत हेंचे कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हे एक्यूज आनी जो विक्टीम जो आसा अविनाश धनंजय नायक आनी एक्यूज जो आसा कृष्णा सदाशीव नायक, हांच्या मदीं घरावेल्यान वाद चालू आशिल्लो। घरावेल्यान म्हटल्यार ते रावतात ते घराचे किचन फाटल्यान सामकें मोडकळीक आयिल्लें। फाटलीं 2-3 वर्सां तिची हालत सामकी बाबत आशिल्ली आनी अंदूच्या पावसान ते सामकें जमीनदोस जावपाची भिरांत आशिल्ली। त्या खातीर हो मामा जो आसा कृष्णा सदाशीव नायक, हो जो विक्टीम आसा अविनाश धनंजय नायक, एका फाटलीं 2-3 वर्सां सातत्यान सांगत आशिल्लो की बाबा ते रिपेर करुया, पत्रे घालुया। आनी अविनाश ताका नेमान एकूच उतर दितालो, आयज करता फाल्यां करता, आयज करता फाल्यां करता। काल आयतार आशिल्ल्या कारणान कालच्या राती तेंच्या मदीं ह्याच विशयाचेर भासाभास जाली आनी काल सकाळीं अविनाश ताका वतना सांगून भायर सरलो आपल्या मामाक की आपूण पत्रे घेवन येता, आयज पत्रे घालुया म्हणून। दुर्दैवान तो आपले सांगलेल्या वेळार पत्रे घेवन येवपाक पावलो ना। तो राती 12च्या सुमाराक घरा कडेन पावलो। त्या वेळार तेंच्या मदीं भासाभासी जाली आनी उपरांत ताचें पर्यावसन कृष्णा कडल्यान धनंजयाचो खून करपाक जाली। सद्या एक्युजाक कस्टडी खातीर येल्लो आसा। सो फोंड्या पुलीस फुडलो तपास करता। गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान शेखर नायक।